संगीताच्या दर्यान उपेंगासच्या कोंकणी संगीत प्रेमीच्या मनान सदांच उरचे दायजी वर्ल्ड 24/7 हाच्या लोकमोगाळ कार्य जावन आसा दोरेमिफा. हाच्या सर मोगाच्या वीक्षकांक म्हजे प्रणाम. कोंकणी संगीत मायेच्या मेर नटलेल्या आंगणान पासयो मारतना तारा नेकेत्रां मदें परजळिल्ले सदांच आपल्या खांद्यार रस्मसो भांगराळो शालो सोजोवन आसचे कोंकणीचे सुपुत्र आज ह्या सुवाळ्यार हजर आसात. माणसोबाणांत हांव कलांगण जल्मलें. धाकल्या वयर धाकले रसची संवय जाली. धरिल्लें काम पोंताक पळोवनची विशेश सकत तांची. जर तर संवसारभर लोक तांकां वळखता जाल्यार तांच्या त्या कळमीत नटलेल्या वावरा खातीर. ते जावन आसात वळवळसाण नातल्ले कोंकणी कलारत्न बाब एरिक अलेक्झांडर ओझेरियो. तुमकां ह्या दोरेमिफा कार्याक मोगासो मानासो स्वागत तुमकां. देव बरें करूं. जूड दायजी TV 24/7 हाचेर दोरेमिफा हे कार्यक्रम वीक्षण करच्या सर्व मोगाळ कोंकणी वीक्षकांक माय मोगाचो नमस्कार. 1990 आनी 2 इसवेंत कोंकण कला सम्राट बिरूद तांकां लाबलां. 1990 आनी 3 इसवेंत कर्नाटका राज्य प्रशस्ती तांकां फावो जाल्या. शाबासकी तांकां. 1990 आनी 3 इसवेंत संदेश प्रशस्ती तांकां फावो जाल्या. 1990 आनी 5 इसवेंत विश्व कोंकणी कलारत्न बिरूद तांणी आपणायला. कोंकणी सांस्कृतीक रायबारी सरदारांचो सरदार भोंवडी सरदार क्रांतीवीर असलीं साबार बिरुदां तांकां लाबल्यान. 2000 इसवेंत सांगतास 2002 इसवेंत भारत सरकारांतावन सिनियर आर्टिस्ट फेलोशीप गौरव तांकां फावो जाला. 2002 इसवेंत बर्पी मित्र पुरस्कार तांकां फावो जाला. 2008 इसवेंत जानेरच्या 26 आनी 27 तारीखेर जाल्ल्या 40 घंटे निरंतरी गिन्नेस वर्ल्ड रेकॉर्ड हातूंत तांणी दाखलो रचला आनी कोंकणीचो बावटो सगळ्या संवसारभर उबयल्ली कीर्त ती तांची जावन आसा. असलीं साबार प्रशस्त्यो बिरुदां तांकां लाबल्यांत आनी त्या गौरवाक मानाक ते सूक्त व्यक्ती जावन आसात. तर एरिक बाब, तुमच्या लागीं ह्या कार्याचो संवाद हांव सुरू करतां. पयल्यान कशें आसा तुमी? फर्स्ट क्लास. वय. तुमच्या बाळपणा विशीं, शिकपा विशीं आनी इल्लें तरणाटपणा विशीं आमच्या वीक्षकांक इल्लें सांगा. बाळपण एकदम दुबळीकायेंत हांव जल्मलो. कश्टांनी सेंट जोसेफ हायर प्रायमरी इस्कॉल जप्पू हांगासर सोयमसर मागीर 7वी क्लास काश्या. त्या उपरांत पाद्री जावची आशा उपजाली. त्या देखून अजमेर सेंट ट्रिजाज मायनर सेमिनरी हांगासर वलो. थंय 5 वर्सां शिकून त्या वेळार चायनीज एग्रेशन चायना इंडिया झूज सुरू जालें. म्हजें थंय एकदम देशप्रेम उपजालो. मिलिटरी सर्वोवची आशा जाली. तशें सेमिनरींत हांव बरें आयलो. मिलिटरी सर्वो ना. त्या उपरांत हांगासर सान लुईस कॉलेजींत म्हजें शिकप मुखार आशिल्लें. पूण मिलिटरीक तुमी भरती जावनात ना. पूण मिलिटरीचे रूल इबाळटात आतां. तें शिस्त म्हाका दिसता मिलिटरींत हांव न्ही, म्हज्या ट्रेड युनियन कामांत हांव तें म्हाका शिस्त आयलां. तुमच्या हर एका वावरांत तुमकां सांगात दिवची तुमचे अर्दांगीण आनी एक लोकमोगाळ व्यक्ती ती कोंकणी आबोले तांचे विशीं आनी तुमच्या भुरग्यां विशीं आमकां इल्लीशी म्हायती दिया. बाय जॉयस तेदोळा फॉन्तेस आतां ओझेरियो जप्पू परिसरांतच म्हणजे हांवें जल्मल्या परिसरांतच जल्मल्ली. तांची परिस्थिती आमच्या बरीच आसली आनी गायनांत ते हुशार आसले आनी कॉयरांत ही रात निदान गायतना आयकून हांव ताच्या मोगार पडलो. त्या उपरांत गायनांत ताणें म्हाका सांगात दिला. मात्र न्ही, म्हज्या ट्रेड युनियन कामांतय ताचो सांगात आसलो आनी आतां म्हज्या संगीताच्या कामांत आनी कोंकणीच्या वावरांत ताचो सांगात आसा. आमकां दोगां जाणां भुरगीं मलगडे रश्मी आतां डॉक्टर रश्मी फेर्नांडीस आनी म्हजो पूत रितेश किरण. जेजू क्रिस्तान ताचें मिसांव काम
हांव चिंतता 30 वर्सांचेर प्रारंभ केल्ले आनी सांगातच तुमी तुमच्या कोंकणीचो वावर त्याच प्रायर तुमी आरंभ केले. तुमी त्या वेळा कर्नाटका बँकान वावुरताल्यात. ताच्या नंतर तुमचे इंग्लीश लायव्ह बँड आसले आनी सांगातच इंग्लिशान तुमी MC करतल्यात आनी तातूंत तुमकां एक बरो आदाय म्हणजे इनकम आसले. हें सगळें तुमी सोडलें आनी कोंकणी कुशीन तुमी गुवल्यात. ही कशी ओड तुमकां आयली एरीक बाब? एक कितें म्हळ्यार ल्हान आसतना कोंकणी उलोवंक आमी कश्टां जाल्या. आमचें वातावरण तशें आसलें. आमकां आमच्या मलगड्यांक म्हज्या बापायक आवयक क्रिस्तांव केल्लो वय पूण कोंकणीक तांकां कोणी शिकोवना. त्या देखून आमकां कळयल्या बरी आमी कोंकणी उलोवन वाडल्या. पूण तांतूं आमी ल्हानपण भोगताले. सगळें हांसताले आमकां, तो जेप्पूसो, तो कंपाउंडाचो, तो नवो क्रिस्तांव म्हणून. त्या ल्हानपणांत हांव कोंकणींतल्यान हांव धांवलो पयस. इंग्लिशाक हांवें येंगलें आनी इंग्लिशांत बरो MC करतालो, इंग्लीश संगीत करतालो. त्या उपरांत ह्या ट्रेड युनियन चटवटिकेंत म्हाका चाफरा बाबाची वळख जाली. चाफरा बाबान म्हाका हळू हळू ह्या ट्रेड युनियन मुवमेंटांत काडून ह्या कोंकणी चळवळेक हाडलो आनी म्हजें प्रेरण चाफरा आनी ताच्यातूनच हांव ह्या कोंकणीक आज हांव कोंकणींत आसा जाल्यार चाफरा बाबा वरवींच आसा. तुमी एक भोव सादे व्यक्ती, भोव सादे आनी खंयच्या एका मांचेर चडलेंत तुमच्या गळ्या बावरी एक शॉलो तुमी घालतात आनी तक्षण तुमच्या आंगार एक तो आवेश येता. ह्या शॉलाचें रहस्य कितें एरीक बाब तें? शॉलाचें रहस्य की न्ही, हांव म्हळ्यार असो खुशाली वय पूण म्हज्या कामांत हांव एकदम गंभीर आसता. खंयचेंय काम जावन दी तें. वयशिल्लें काम तें पंता पायता म्हणसर हांव एकदम अजेर आसता. तुमकां न्हिदी पडना. आनी वेदीर म्हळ्यार आमी स्पश्ट विशिश्ट कामां खातीर वता. संगीत करच्या खातीर या कोंकणी विशयांत उलोवच्या खातीर. थंयसर तें दुसऱ्या खंयच्याक अवकाश ना. देखून ती गंभीरता आपापी येता. मात्र न्ही, मांडसोबान ह्या संगितांत आमकां एक दिसून आयलें की आमी जेन्ना भारतीय नेसाण न्हेसून बसून शालो घालून एक संगीत सादर करता, तांतूं आसची भक्त, तांतूं आसची जडाय दुसऱ्या संगितांत आमकां मेळूना, म्हाका मेळूना. त्या देखून ती गंभीरता त्या शाला वरवीं येता म्हणल्यार बरी दिसात कोणना कोणायकी. पण गजाल अशी आसा की त्या सगळ्या संगितांत, त्या सगळ्या आमच्या न्हेसणांत आनी आमच्या बसच्या रितींत म्हाका दिसता एक गंभीरता आसा, एक जडाय आसा. ते शॉलाचो महत्व आज आमकां कळ्ळो, आमच्या लोकांक कळ्ळो. कट्टे भितरले नारळाचें वळें अपुर्बाची उतरां आसात मेल्विन लुद्रिक हांची. हाका संगीत बसयलां बाबेरिको झेर हांणी आनी अपुर्बाचें पद आतां आमी आयकुया. कट्टे भितरले नारळाचे वळे, कट्टे भितरले नारळाचे वळे, रुचीक कितले रोसाचे तळे, मोजाई भितर काळीज बोळे, मोगाच्या रोसान तान बागयता. कट्टे भितरले नारळाचे वळे, रुचीक कितले रोसाचे तळे, मोजाई भितर काळीज बोळे, मोगाच्या रोसान तान बागयता. कट्टे भितरले नारळाचे वळे, ओ म्हाका एक मेळ्ळें फूल बावल
मोगान धरून काळजार दवरले म्हाका एक मेळ्ळे फूल बावुल्ले मोगान धरून काळजार दवरले मोजे काळीज आजपांची पेट मोजे काळीज आजपांची पेट बावुल्ले सैती जिवे करयता मोजे काळीज आजपांची पेट बावुल्ले सैती जिवे करयता कट्टे भितरले नारळाचे वोळे रुचीक कितले रोसाचे तोळे मोजाय भितर काळीज बोळे मोगाच्या रोसान तान भागयता कट्टे भितरले नारळाचे वोळे ओ मोतीचे पिडेक मन तू गेले मेघेल्या काळजान पुसल्यार जाले मोतीचे पिडेक मन तू गेले मेघेल्या काळजान पुसल्यार जाले मोजे हे काळीज मुलामेचो कोंडो मोजे हे काळीज मुलामेचो कोंडो कुसकाल्ले तुझे मन बुजयता मोजे हे काळीज मुलामेचो कोंडो कुसकाल्ले तुझे मन बुजयता कट्टे भितरले नारळाचे वोळे रुचीक कितले रोसाचे तोळे मोजाय भितर काळीज बोळे मोगाच्या रोसान तान भागयता कट्टे भितरले नारळाचे वोळे रुचीक कितले रोसाचे तोळे मोजाय भितर काळीज बोळे मोगाच्या रोसान तान भागयता कट्टे भितरले नारळाचे वोळे ओ तुम्ही शास्त्रीय संगीत शिकल्यात की ना हांव संगीतच शिकोना पाश्चात्य जावं या भारतीय जावं खंयचें संगीत शिकोना संगीत आसता वय संगितान म्हाका आवड आतां कोणेंय म्हाका विचारल्यार तुजो पयलो मोग खंयचो हांव म्हणटा संगीत पयलो मोग संगीत मस्त संगीत आयकतालो आतांय हांव मस्त संगीत आयकतां हांवें आयकून चडावत गजल संगीतांत हांव मस्त प्रेरण जोडला आदीं हांव पाश्चात्य संगीत आयकतालो कोंकणी संगीत बिलकुल आदीं आयकतालो आतां कोंकणी संगीत आधुनीक जनांगाच्या मात्र आयकता कित्याक म्हळ्यार नवें सावन कितें भुरगे हाडटात ह्या विशयान म्हाका आतुराय आसा त्या खातीर पूण हांवें आयकूनचें म्हजे पसंदीचें संगीत आसा गजल संगीत तांतल्या तातूंत जगजीत सिंग हाचें संगीत. हरीक बाब, तुम्ही एक कडक व्यक्ती काय आणि लोकांचे कोणाचे तुम्ही आयकनात काय आणि बिलकुल संगीतान तुमकां सोड दवरत ना हें कित्याक हरीक बाब अशें? म्हाका दिसता कोणी एकलो आपल्या कामांत काम गंभीर घेता जाल्यार सगळ्यांतय एक गूण आसतात. वय गंभीर घेताना तो मागीर तांचो सोडतोड करूंक वचना. सोडतोड केल्ल्या तक्षणा ताची गंभीरता उरना, ताचें वणपण जडाय उरना. त्या खातीर हांव सोडतोड करिना, पूण आयकूंकच आयकना, मजेंच करून येता तेंय सारकें ना. कित्याक म्हळ्यार हांव प्रत्येक जावन एका संघटनांत काम करचो मनीस, आनी संघटनांत काम करता हांवेंच सांगलें सगळ्यांनी आयकचें म्हळ्यार कोणी संघटनांत उरना.
संघटनांनी सांगलें दुसऱ्यांनी सांगलें हांवें आयकून मुखार वचचें पडटा देखून आयकूंकच आयकना म्हणली गजाल सारकी ना पूण वय सोड दोड करचें ना फाटी म्हळ्यार कोणें सांगलें तशें ना जायत तशें करया ना म्हाका कितें सारकें दिसता तें हांव करून वयतालो. एरिक बाब आजकाल मोगार पडोवंक आनी भारी चलीस वॉट्सअप जावन दी फेसबूक जावन दी ईमेल सगळें आसा पूण तुमी त्या काळार मोग करून जॉश बेलागे खासर जाल्ल्यात तेन्ना कोणाचो विरोध म्हणून आल्लें या हें कशें साद जालें. मोगार त्या काळारय मनीस पडटालो मोगार ह्या काळारय मनीस पडटा सारकें. आनी आतां सुलभ म्हणचे की आदीं लोकांक खरो मोग करूंक कळटालें म्हूण हांव चिंत्ता मोगार पडली जिवीतभर सांगाता उरतली आतां ह्या वॉट्सअप आनी तुज्या ह्या संबंदांनी हो तात्कालीक संबंद असो दिसता तात्कालीक संबंद जोडूंक बरें सुलभ ह्या दिसांनी पूण एक खयाम संबंद जोडचे जाल्यार काळजो असो बांद जायचे आनी तो बांद त्या वेळार आसलो ह्या वेळार ना म्हणना हांव पूण ह्या वेळार बाकीच्यो संगती इतल्यो भरून गेल्यात मनशाक खरो मोग कितें आनी हो तात्कालीक मोग कितें फरक करूंक गेलें कश्ट जाता अशें दिसता म्हाका. आमच्या काळार तशें नासलें आमच्या काळार मोगार पडली म्हणटा ओमते उदार पडटलें हांव आनी मागीर जीतभर सांगाता उरतलें हांव आमी उरले हांव ओमते उदार पडटा म्हळ्यार हांसून घेवन हांसून घेवन वय एक बारीक खुशी जाली तुमची जवाब आयकून बारीक संतोश जालो. एरिक बाब तुमी आदीं बायलां शो मांडो फेस्त दबदबाजो अशें मस्त संगीतकारी तुमी केल्लीं आसात आनी हांवूय जायत्या कार्यांक ताका हांवें प्रेक्षक जावन बसलां पूण ताजे नंतर तुमी संस्कृत कुशीन गुवल्यात तुमी पूण आमकां आयच्या काळार आदलो एरिक बाब संगीताचो एरिक बाब केदाळा पळोवंक मेळत. हें सवाल म्हाकाय दिसता कित्याक हांव कोंकणीच्या मोगान कोंकणीच्या चळवळींत इतलो व्यस्त जाला इतलो बुडला म्हाका म्हजो पयलो मोग संगीत करूंक की फुरसत मेळना अशी जाल्या म्हाका खंयी एक उणेपण दिसता बेजारे आसा वय बेजार म्हळ्यार एका मनशाक एक अभिव्यक्ती जायचे एक्सप्रेशन म्हजी अभिव्यक्ती म्हज्या संगीतांत आसता ह्या दिसांनी म्हाका ती अभिव्यक्ती कांय नाका चाफ्रा सरल्या उपरांत थोडो ते मेल्विन रोड्रिगस कविता ताची कविता या तो पदां बरयतालो म्हजे खातीर आनी पूण त्या उपरांत म्हाका एक बरें पद बरोवन दितली एक गतनातली परिस्थिती आयल्या. कालच हांव म्हज्या नातवा कडेन म्हणटालो ताका म्हजे वांगडा बसून संगीत रसची एक आशा आसा म्हणटालो बाबा संगीत रसन असो मातसो तेंप जालो बरें एक पद मेळ्ळें जाल्यार आमी बशी येता आसले आज संजेर बसचें आमी चिंतलां. बऱ्या दिसा हांवें बऱ्या सवाल तुमकां विचारला. खांटो ह्या पदाची उतरां लिखल्यान आमार चाप्रा डिकोस्ता हांणी संगीत दिलां बाबेरी कोझेर हें अपुर्ब्याचें पद आतां आमी आयकुया. तुझ्या केसांक चोयताना मोगा मोजे दोळे भरून येतात तोंडाचरचे वादळ पुसूंक तकली केसांत पुरून येता तुझ्या केसांक चोयताना मोगा मोजे दोळे भरून येतात तोंडाचरचे वादळ पुसूंक तकली केसांत पुरून येता तुझ्या केसांत पडलो मोसांत लेखले मोजो मोगा वांटो रक्ताचे वाळ रिगता गालांत तुझे बापिनेचो कांटो तुझ्या केसांत पडलो मोसांत लेखले मोजो मोगा वांटो रक्ताचे वाळ रिगता गालांत
तुजे बाप्पिनेचो कांटो हो कांटो गळ्याक तोपुंदी हो कांटो काळीज पापसुंदी हो मोजो दिवो पालवोंदी ते सोलवोंदी काणी सोंपोंदी चोयताना मोगान मोजें काळीज फुमार जाता तुज्या पालवांत चेपून खाडकी रोडू म्हणून आशा येता सदा वेंगेंत मोगा पासांत मोजो घेतो लोंगो वांटो पाकळ्यो गेल्यो देंटूय गेलो मोजा वाट्याक उरलो कांटो सदा वेंगेंत मोगा पासांत मोजो घेतो लोंगो वांटो पाकळ्यो गेल्यो देंटूय गेलो मोजा वाट्याक उरलो कांटो हो कांटो गळ्याक तोपुंदी हो कांटो काळीज पापसुंदी हो मोजो दिवो पालवोंदी ते सोलवोंदी काणी सोंपोंदी एरिक बाब तुमच्या जिबेतांत एक मस्त संतोष गडीत खंयचें आसल्यार आमकां सांगा. या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सांत कोंकणीचें नांव दाखल जाताना संतोश जालो. कर्नाटकांत कोंकणी अकादमी स्थापन जाताना संतोश जालो. पूण ताच्या निवर्त्यान कर्नाटकाच्या शाळांनी कोंकणी शिकोवंक एक अवकाश मेळटाना कित्याक म्हणल्यार ताच्या फाटल्यान मस्तू झूज आमी मांडचें पडलें. वय तांत तूं मेळ्ळी यशस्वी तांत तूं मस्तू दादोसकाय मेळ्ळी. जायती गणितां आसात तांतली थोडी गणितां हांवें तुमकां सांगलें. पूण तुमच्या जिवितांत कसलें एक हास्य गडीत? हास्य म्हळ्यार म्हजेर हांसचें पडटा हांवें कित्याक कॉलेजींत आसतना आमकां संगिताची चड वळख नासली पूण उमेद आसली आसक्त आसली. त्या देखून 8 जाणांक सांगाता काणयोन हप्तोभर आमी त्या पाताळा एलोशियस कॉलेजीच्या पाताळा ग्रावंडार आमी अभ्यास करून निमाणे कॉलेजीच्या दिसा वेदीर येवन सुरू केलें. आनी त्या वेळार म्हजो ताळो बरो आसलो म्हूण म्हाका भरवोसो आसलो पूण ताळ्याची मीत म्हाका कळीत नासली. देखून श्रुती काय ना वाजंत्र नासतना सुरू केलें एक पद हिंदी पद वयर काडलें आनी मागीर तें पद खंयी वचून रावलें म्हाका म्हणूंकच जावना. अर्द्या रावचें पडलें आनी स्टेजीर धांवचें पडलें. त्या दिसा लज बगली पूण आतां चिंतन हांसो येतात. वर्ल्ड फर्स्ट बायलो शो जाल्ल्या वेळार 18 जाण वजंत्री 15 जाण गवपिण्यो वयर आसात. हांव सकयल एका प्लॅटफॉर्माचेर निर्देशन करते आसा आनी तूं जाणाय न्ही हांव निर्देशन करता ते जोशार हांव उडोवन सकयल पडटाना प्लॅटफॉर्मी तुटून पडले.
अली गडीत खंडीत न्ही ते बारीक उडासात उरचे गडीत ते आतां आमच्या रेड मुवमेंट्स आमचो एक सवालांचो सलाद आसा म्हजी एक सवाल तुमची एकच उतरान जाप मुखार सरी हांगी तर या एरिक ओझेर कोंकणीचें दिरवें सारकें या चूक सगळे कोंकणी मनीस कोंकणीचे दिरवे हांवें विचारलें एरिक बाब वय हय राग पयलो उपरांत एरिक म्हूण लोक म्हणटा सारकें या चूक रागी आसा मोगी आसा तुमचे मोगाचो कवी चाफरा देकोस्त कोंकणीन तुमचो मोगाचो गावपी राणी टिकून पसंदेचें खाण कुबे म्हटली कुबे म्हटली तुमी भोवंक या रावंक आशेचो जागो हां एक व्हाळा देगेर एक दोंगर दोंगरा वयर एक ल्हानशें घर वेणूर म्हणी गेल्ल्यात कितेंशीन तुज्या घरा आयला सारकें एरिक बाब कोंकणी वावरान तुमकां जैत मेळ्ळां या ना म्हजो कोंकणी वावर मुग्धो ना देखून मुग्ध जाताना हें एसेसमेंट म्हळ्यार ताचें फलितांश फलितांश मागीर सांगेत पूण पळय मस्तू झुजां हांवें म्हणल्यात जायत्या झुजांनी यशस्वी लाभल्या यशस्वी लाभल्या तुमी गायलेलें तुमच्या मोगाचें पद मिकमॅक्साचें सोबीत दोन दोळे कोंकणीच्या पदां पैकी तुमच्या चड पसंदेचें पद सोबीत दोन दोळे सुबेद दोंदळे परत तर एरिक अलेक्झांडर म्हणल्यार कोण एक झुजारी शातिवंत ते म्हजे जबाब एरिक बाब म्हज्या 10 सवालांक बरी जबाब तुमी दिल्यात आमकां खुशी जाल्या देखून हांगासर एक रेड मुवमेंट्स हांचे तावन एक खाणीक आसा तुमी दया करून मोगान ती स्विकार करीचे ही म्हजी विनंती आसा देव बरें करूं तुकाय रेड मुवमेंट्स आखी खंडीत मुखलें पद आसा उज्या वेंगेन उतरां आसात फ्रेड कुमार कुचिकाड हांची संगीत दिलां बाबेरीक ओझेर हांणी हें पद आतां आमी आयकोवया उज्या वेगेन मेळवात तडपोटा तुजे यादी मोगा मोडीरा कटा उज्या वेगेन मेळवात तडपोटा तुजे यादी मोगा मोडीरा कटा खुशखुशाली गाणं गाऊन तू ये गो मुसक्या तुझ्या पाळणे धरून तू ये गो खुशखुशाली गाणं गाऊन तू ये गो मुसक्या तुझ्या पाळणे धरून तू ये गो तुझ्या उभेगे मेळावात तडपोटा तुझे यादी मोगा मुजीरा काटा मोठा मोजा फुलांची रास फुलता सूर्या तामसा निवचे आधी ती बावता मोठा मोजा फुलांची रास फुलता सूर्या तामसा निवचे आधी ती बावता पकडलो कोयरे जाऊनचे आधी तू ये गो पातीये फुला सांगा घोडून तू ये गो पकडलो कोयरे जाऊनचे आधी तू ये गो पातीये फुला सांगा घोडून तू ये गो ओझ्या वेगे मेळावात
मात चढ पोटा तुझे यादी मोगा मोजीरा काटा शिपू धरते लागीं चांदणी रोयता एक सोपोणा तांचो मोग म्हाका चिडायता चांदणे शिपू धरते लागीं चांदणी रोयता एक सोपोणा तांचो मोग म्हाका चिडायता धरते लागीं शर्त मारून तू ये गो दारा राहून चंद्रा खेळान तू ये गो धरते लागी शर्त मारून तू ये गो दारा राहून चंद्रा खेळान तू ये गो ओच्या वेगे मेळावात चढ पोटा तुझे यादी मोगा मोजीरा कटा ओझ्या वेगे मेळावात चढ पोटा तुझे यादी मोगा मोजीरा कटा फुसफुसांनी गाणं गाऊन तू ये गो उसक्या तुझ्या पाळणे धरून तू ये गो फुसफुसांनी गाणं गाऊन तू ये गो उसक्या तुझ्या पाळणे धरून तू ये गो एरिक बाब हांवें आयकलां तुमी एकदम बिंदास आनी दोदोश मनीस सबार पोटींग कार्या निमती तुमी बैला गांवाक या गांवाक गेल्ल्या वेळार थंयसर तुमी तरणाट्यांक बरो म्हणटात खंय दादोशी खाय रे म्हणून आनी थोडी पोटी बोल्सान कांय नातल्या वेळार खाले करतात एरिक बाब तशें बोल्सान काय नातल्या वेळार इश्टांकडे सारता दियारे म्हणटा दियारे म्हणटा तुमच्या सुरवेल्या वावरान सुरवेक तुमी आराम करता आसतना तुमच्या सांगात आसलें तुमच्या सकड वावरान तुमकां सांगात दितले तुमचे मोगाचे लॅम्बी स्कूटर आतां खंय वावर करता लॅम्बी स्कूटर 750 रुपयांक कितल्याच्या वर्सां आदीं एका इश्टाक दिवन सोडलें पूण तें स्कूटर एकदम फामाद जाल्लें सुरबीन म्हजेर एपिसोड करतना तें स्कूटर दाखयल्लें तांणी आनी मस्त मोगाचें कित्याक म्हळ्यार जायते बडील लायट नासता फोंडकुल्यान पडून उठून आयिल्लो आसा मागीर ते स्टार्ट करचें जाल्यार सुरू करचें जाल्यार बारीक आसता तो न्ही हांवें आयकलां लोटून व्हरून स्टार्ट करून उठचें आसलें तेचेर न्ही हांवें आयकलां काल म्हळ्यार तुमकां स्कूटरान येयल्ल्याच्यान चड ताका तुमी वयलां खंय म्हणून खबर आयकलां वैगी स्कूटरावर म्हणजे पँकाड दुखी सुरू जाल्लें कित्याक म्हळ्यार एक फावटी स्कूटर आड पडलें नीट करून गेल्ल्या वेळार पँकाड दुख सुरू जाल्लें मागीर 12 दीस आस्पत्रेंत आसूं वैगी आतां ती थोडी फावटी तुमकां पँकाड दूख दोसता वय म्हाका कळीत आसा कोंकणींत 40 घंटे निरंतरी पोदां म्हणून गिन्नेस पानाच्या धाकल्यांनी थंयसर कंसलें आनी सगळे आमचे संवसारभर कोंकणीचो बावटो उबलो आनी ताचो परमळ हेरांकी मेळ्ळो तर हें करूंक तुमकां कशें धैर्य आनी आलोचना आयली तुमकां हांवें म्हळ्यार कोंकणीच्या कामांत सुरतावन हांव आनी म्हजे संगाती मांडसोबाना मुखार आमी आमचें एक धोरण आसलें पयल्यांतलें पयलें व्हडांतलें व्हड कार्य कलें म्हण तूं परब म्हण सांत म्हण विश्व कोंकणी संमेळ म्हणून 25 दिसाचो विश्व महामेळ म्हूण व्हडांतलें व्हड पयल्यांतलें पयलें कार्य आनी त्याच चिंतपार मुखार वतना आनी कितें
म्हणून चिंतना आमी म्हळें एक विश्व दाखलो रशिया आनी विश्व दाखलो बेश्टें विश्व दाखल्या खातीर न्ही कोंकणी असो बोवटो संवसाराच्या शिखराचेर उबयचें आनी कोंकणी न्हय आसल्या मनशाक की कोंकणी म्हणली एक भास आसा म्हूण कळाचें वय. आनी ह्या खातीर आमी एक विश्व दाखलो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सांत रचचें म्हूण सांगून आमी भायर सरल्या सुरवेर हांवूच बसतां एक 60 घंटे निरंतर एकलोच गायन करून बसतां अशें एक चिंता म्हज्या इश्टा मुखार दवरतना तांणी म्हळें नाका आमी सगळ्यांक मेतेर करून एक दाखलो करचें प्रयत्न करया तशें आमी 40 घंटे निरंतरी तातूंत 1711 गावपी गावपिण्यो 640 आनी 5 कोंकणी पदां निरंतर 40 घंटे म्हणून 40 आनी 4 पंगडांनी आमी हो दाखलो रचलो. आणि त्या दीस सगळ्या आमच्या कोंकणी लोकांक जाल्ली दादोसकाय ती वरती जावन आसा रीक बाब आनी तुमच्या त्या मुखेलपणाक आमी खंडीत जावन शाबासकी पटयता आनी तुमकां आमी चेपे उखलता. देव बरें करूं. मुखेल ह्या पद आसा वॉड ऑफ ऑन द शीज हें लिखलां गोंयचो कवी श्रीधर कामत हांणी आनी संगीत दिलां बाब एरिकोझेर. तर हें पद आतां आमी आयकुया. ओडा पोंदा शेज मोजी मोगरे कळ्याची याद तुजी येता मोगा अर्धे रातीची ओडा पोंदा शेज मोजी मोगरे कळ्याची याद तुजी येता मोगा अर्धे रातीची ओडा पोंदा शेज मोजी मोगरे कळ्याची याद तुजी येता मोगा अर्धे रातीची सान्न्याचो शिपी चडो आयली रात पुनवेची आंगण मोजें गेलें भरून फुल्ली फुलां बोलेची सान्न्याचो शिपी चडो आयली रात पुनवेची आंगण मोजें गेलें भरून फुल्ली फुलां बोलेची पिसांतूर जावन हांवें गायलीं गितां प्रितीची याद तुजी येता मोगा अर्धे रातीची पिसांतूर जावन हांवें गायलीं गितां प्रितीची याद तुजी येता मोगा अर्धे रातीची ओडा पोंदा शेज मोजी मोगरे कळ्याची याद तुजी येता मोगा अर्धे रातीची ओडा पोंदा शेज मोजी मोगरे कळ्याची याद तुजी येता मोगा अर्धे रातीची
उजवाडाचे तुटले नाते काळो खाता श्वास मोजो काची जीण तुझे विणे सोपण लेगीत पडू नजो उजवाडाचे तुटले नाते काळो खाता श्वास मोजो काची जीण तुझे विणे सोपण लेगीत पडू नजो सवय म्हाका पेडचे आदी वाडवा तेले वातीची याद तुझी येता मोगार धेरातीची सवय म्हाका पेडचे आदी वाडवा तेले वातीची याद तुझी येता मोगार धेरातीची वोडा पोनाशेज मोजी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगार धेरातीची वोडा पोनाशेज मोजी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगार धेरातीची याद तुझी येता मोगार धेरातीची याद तुझी येता मोगार धेरातीची निमाणे आमच्या ह्या वीक्षकांक तुम्ही कितें म्हणूंक आशेतात? ह्या इतल्यानच की कोंकणी संगीत गिरेस्त आसा. जर दुसऱ्या भारतीय संगीताक सर केल्यार कोंकणी संगीताक एक विशिश्ट स्थान मान आसा. ताचे सोबाय आमी उरयचे आनी ताचे सोबाय आमी संवसाराक दाखयचे हे आमचें प्रयत्न. आनी कोंकणी संगीत म्हळ्यार एकाच रितीन कोंकणी संगीत करीचे अशें ना. कोंकणी संगीत ताका विविध रुपां आसात. विविध प्रकार कोंकणी संगीतांत येजे, विविध जरियांतू जमाजे आनी कोंकणी संगीत जिवाळ आनी भरपूर गिरेस्त आसा जे म्हणली आशा. कोंकणी संगीताक तुमचो भरपूर सहकार आनी सांगात दिया. कोंकणी संगीत आमी उरया, वाडया आनी संवसाराक ताचो परमळ आमी दाखोवया. एरिक बाब, दायजी वर्ल्ड टीव्हीच्या तर्फेन आनी आमच्या सकट सांगोडेच्या तर्फेन तुमकां आमी आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं एरिक बाब. देव बरें करूं. टेक. बरो जोशार येवन दी. जोशार आमी हाडिजे आनी घाल करून खंय ताण वाचीचे चा पेल्या होय. चा दिवं ना एरिक सॉरी एरिक आशीत मागो गेलो. दायजी वर्ल्ड 27 हाचें 24 हाचे हाळ्या परता कुर्रो सुरू जालें. आतां हांव येयलो जोशार आयलो. हॅलो जोशार जाल्यार तें किरकिर आयकल्यार हांगा खंय येता मांडो गल्ला घालाय बा तूं तो सांगू कितें घालता तो मागीर काल जालें काडटा जालें गे. थँक्यू एरिक बाब. देव बरें. थँक्यू म्हणून जाल्लें.